तिळारी धरणाचे उदक दिवचल म्हालातल्या सोनारभाट, लाडफे, नानोडा आणि सरभोवतणच्या वाठारांतल्यान कांय दिसा सावन गायब जाला। या वाठारांतले शेतां, बागायती, मिरसांगांचे मळे कडकडीत वताक लागून कोरपून वचपाची भिरांत उप्रासल्या। बंद जाल्ले उदक ताकतिकेन परतून चालू करून शेतकारांचे लुकसाण वाटावचे अशी मागणी सोनारभाट, लाडफे वाठारांतले शेतकार महादेव गाड्डी, दत्ता गाड्डी, नारायण साळगांवकर, लक्ष्मण वजे, महेश वजे, श्रीकांत मळीक, अजित आंबोसकर आणि हेर शेतकारांनी केल्या। या उदकाच्या भरवशाचेर खूप जाणांनी शेतां केल्यात। ती पिकोवपाक थोडेच दीस उरल्यात आणि कांय दीस उदका पुरण अशीच बंद उरली जाल्यार ताचो पिकांचेर व्हड परिणाम जातलो अशें शेतकारांनी सांगले। या संदर्भात अधिकाऱ्यांकडे संपर्क साधलो तेन्ना कळ्ळें की दोडामार्ग वाठारांत कांय जाणांनी गेट मोडिल्ल्यान उदका पुरवण बंद केल्या। 2 दिसांनी उदक परतून चालू जातले। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।